कोरगावच्या एका पंच वांगड्यान आपल्या पदाचो गैरवापर करून बेकायदेशीर जमीन व्यवहार केल्याचे उक्ताडार आयला. केस हायकोर्टात पावल्या. कारवाई करात अशी कोर्टाची ऑर्डरय आसा. पूण सगळे सरकारी अधिकारी ओगी रावल्यात. कांयच कारवाई करिनात. तांचेरय कारवाई करपाक लायतले. राहुल भगतान कोरगावचे कोफुसाव सांगला. ऐकात. आज तुमच्या फुड्यान येवपाचे कारण म्हणजे एक आम्ही वॅकंट पोझिशन करपाची एक आमचो पंच मेंबर आहा श्री अब्दुल करीम याशीन नायक. सो त्याच्या अगेन्स्ट आम्ही अंडर सेक्शन 12(1) पोझिशन वॅकंट करपाची म्हणून हांवें ऑलरेडी पेटिशन फायल केल्ले टू दी हॉनरेबल पंचायत कोरगांव. सो आम्ही थंय ऑनरेबल हायकोर्टान ऑलरेडी पेटिशन फायल केल्ले. ऑनरेबल हायकोर्टान आमकां डायरेक्शन दिले टू कन्सर्न ऑथॉरिटीक आमकां हे करपाक अपील करपाक. सो वी हॅव ऑलरेडी अपील टू द BDO ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर इन पेरनेम. सो हाली रिसंटली एक अमेंडमेंट पास जाल्लो की त्या अमेंडमेंटान BDOक रायट दिला की तेंच्यांनी हे करपाचे प्रोसिडिंग्स करपाचे पेटिशन्स फायल करपाचे. So we have already approached and the same notices has been issued to Panch member, Panchayat and myself. So हे कित्या खातीर केले ते सांगपाचे म्हटल्यार मिसयूज ऑफ पावर आणि करप्शन. आता हे दोन गजाली त्यांनी एज अ पंच मेंबर त्यांनी आपल्या खातीर केल्लेले आसात. तर ते कशे सो त्यांनी एक 5 रेझोल्युशनां घेतल्यात आपल्या टर्माक. 5 रेझोल्युशनांनी त्यांनी डिफरंट रेझोल्युशनां आसली आणि डिफरंट डिपार्टमेंटांनी कामां आसली तेची. वेरएज आमी ती कामां जो करप्शन जाला तो आपल्या बेनिफिटाक जो त्यांनी यूज केल्लो आहा तो आमी ऑलरेडी दाखोवन दिले टू वेरियस मिडिया फॉर द लास्ट टायम. आता आमी सेक्शन अंडर 12(1) ऑफ पंचायती राज ऍक्ट आमी अप्रोच केला की पोझिशन आसा ती वॅकेट करपाची. कित्याक तर तेणी जेन्ना जी रेझोल्युशन घेताले तेन्ना तो भितर इन्वॉल्व आसलो आणि तो प्रेझेंट आसलो तेचेर जेन्ना मिटींग आशिल्ली तेन्ना. सेकंड थिंग जितली रेझोल्युशनां घेतली ती तेणी आपली प्रायव्हेट प्रॉपर्टी सेफ करपा खातीर घेतली. लास्ट टायम तुम्ही पळयल्यात आसतले की प्रोटेक्शन वॉल एक तेणी 3 हेतूंतल्यान केल्ली. एक पंचायतींतल्यान केल्ली आणि 2 तेणी PWDंतल्यान केल्ले. सो ती प्रोटेक्शन वॉल पब्लीक युजाक जायत नसली. ती फक्त तेजी प्रॉपर्टी सेफ करपाक घातली. आमी PWDचेर घातलेले की ते इनकम्प्लीट आहा फ्रॉम 2019 तो अजून कंप्लीट जावना. सो त्या खातीर आमी तेचेर ऑलरेडी एप्लिकेशन केले आणि आमी तांकां एश्युरन्स दिले की वन्स तो एकदा रोड जालो की आमी कितें आहा ते फाटी घेता. कित्याक काम कंप्लीट जावच्या शिवाय आमी जर ऑब्जेक्शन्स फाटी घेतले आनी फाल्यां सकाळी काम करूंक ना जाल्यार म्हणजे PWD तुमकां हे करता. येस PWD करता. आणि आमी पंच जो आमी ऑलरेडी वॅकंट पोझिशन करपाक घातला तो सुद्दां आमकां मेळ्ळलो. तो सुद्दां आमकां तेणी एश्युरन्स दिल्लो की करता म्हणून. पण अजून मेरेन कितें करूंक ना तेणी. कारण कितें आसूं शकता तुमच्या? कारण कितें आहा जाणा तेणी तो पर्सनल बेनिफिटा खातीर वयर वळयलेलो आसा. जर सायड प्लॅन पळय जाल्यार तो वयता डायरेक्ट रानान. थंय रानान घरां ना कितें ना. आणि आता जो पास जावन येयला टेंडराचें नांव जर पळोवपाक गेले जाल्यार इम्प्रुवमेंट ऑफ एक्झिस्टिंग रोड जो पयलींचो रोड आसा फ्रॉम मेन रोड टू नदिरा नायक टू सदानंद भगत हावस. याचो मिनींग कितें जाता की तो सदानंद भगताच्या घरा कडेन पावंक जावो. बट इन सायड प्लॅन तो दाखयला रानान फॉरेस्टान दाखयला. सो ते म्हाका खंय तरी दिसता की थंय तेंचे करप्शन हे इन्वॉल्वमेंट आहा. PWD मोठ्या हेतून भितर इन्वॉल्व आसा आणि खंय तरी एक पंच मेंबर स्वताच्या बेनिफिटा खातीर तेणी वयर हेल्ल्या कारणान तो भितर इन्वॉल्व आसा. सो हातून BDO इन्वॉल्व आसा, हातून पंचायतूय इन्वॉल्व आहा, हातून WRD डिपार्टमेंटूय इन्वॉल्व आहा, हातून PWD इन्वॉल्व आहा. जेणे कोणीच एक्शन अजून घेवंक ना. इन्वॉल्व म्हणटा आणि आता तुम्ही पळोवंक शकता सदानंद भगताच्या सकयली त्या ती प्रोटेक्शन 3 प्रोटेक्शन वॉली केले त्यांनी. आणि एक्चुअली थंय सायज आहा 80 मीटर करपाची. ह्यांनी 3 डिपार्टमेंटांनी दाखोवन अराउंड 135 मीटराची वाट दाखयली. म्हटल्यार हेतून दिसून येता की करप्शन आसा आणि हेचेर इतले हे करून कोणूच एक्शन घेयना. सो हांव हेच्या फुडें वेट करचो ना टू दी एक्शन. आय विल अपील टू एनी ऑफ द कोर्ट्स
अँड आय विल टेक अ डिसिजन. जसे जे टेंडरान आहा तसे कांयच करिना. 2019च्यान सगळे पेंडिंग आसा. सो ह्याच्या खातीर आमी ऑलरेडी अप्रोच जाले. नेक्स्ट स्टेप टू दी डिपार्टमेंट्स आमी एक्शन्स घेतले वयतले आनी हेचेर कितें तरी आमी हे काडटले, तोडगो काडटले. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.